आमगेल खाण जेवणाक हांव स्वागत करता सर. आज हांवें एक सुलभ आशिल्ल्या बँडा भज्या रेसिपी घेवन आयल्या. जून बँड मार्केटात दोकून आमकां घरकडे येतात मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार त्या उडोवचे बदलाक तेजे आमी बेंडा भजी करूं म्हगेल्या गांगेक हळ्ळाल्या 3/4 किलो बरी बँड आशिल्ले. हें जून जाल्ला सो अशें लाय करून चॉप करून घेतला धुवन. तेजे नंतर हें 3/4 किलो बँडाक हांव इतले बरी कोथंबरी पल्लो घेतला. हे वाटोळ बरी. ताजे नंतर 1 स्पून हिंगा पिट्टी, 3 टीस्पून भर मीठ, 3 टेबल स्पून मिरसांगे पिट्टी, 2 टेबल स्पून कोथंबरी पिट्टी आणि ह्या बाउलान 1 बाउल चणा पीठ आणि ह्याच बाउलान 1 बाउल तांदळा पिट्टी. आता आमी कशें पीठ करचें म्हूण पळोवया. आता पीठ कालयतना हे घेतील सामान आणि पुरे हे बेंडा वयर घालचे. चणा पीठ जो तांदळा पिट्टी उणी जाता म्हूण बरसीतन कळ्ळारी वापस तुम्ही घाल येत. मीठ मिरसांग तुमगेल टेस्टा वयर एडजस्ट करून घेयाची. जावक जाल्यार वापस घाल येत. थोडे थोडे उद्दा करून घालून आमी अशी चिरडून पीठ घालून घेवया. थोडे उद्दा घालून अशें कुल्याक भरसून घेतला. आता वापस थोडे थोडे अशी हातान उद्दा घेवन पीठ घालूया. पातळ करून नकाच पीठ सुके सुका. भज्या पीठ रेडी जाला. थोडे थोडे उद्दा घालून कल्लोन हांव इतलो सुकी करून घेतला. हें पीठ कल्लोन दवरूनच कायली गॅसार दवरून तेलाची पीठ कालो का ना म्हणजे उद्दा सोडू सूर जाता. आता अशें थोडे उद्दा घेतला अशें हात बुडोवन अशी लाय करून सन्न सन्न आंबटसो करून घेवचो. तेला कायल तापल्या तशी आंबट करून दवरलेल्या बूर एक कळ सोडतो रेयाची. पावसाळीन तू संजे कापीक लाय जाती खावच्याक कुरकुरी जाता. जेवणा जाल्यार कोर येता. आता थोडे बज्जू सोडया मागीर थोडे वेळान परतून घालया आमी. आंबट तेल सोडून एक 5-10 मिनिट जाल्या. आता हबूर अशी उमटी घालया आनी एक सायड भाजो. कुरकुरी तोळकायो लाय जाता खावच्याक. बेंडा भजो तोंड रेडी जाला. हांव मध्य मध्य येवन चाळत आशिल्ली. हें हांव कलराक आयली कुडले तुम्ही तेला दाखवून ह्यो भज काडून अशी टिश्यू पेपरार शिफ्ट करायची. हुनू बेंडा भजी रेडी. घरकट ट्राय करून पळयाची कशी जाला म्हणून म्हाका कमेंट करायची. आमगेले चॅनल पळयलेल्यांक तुमकां मस्त धन्यवाद. आमगेले चॅनल लाईक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची.